एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? हो व्हिडिओ न्हू मुगेलो शूट केलो हांवें 12th मे. आम गोंय आसली न्हू तेन्नाचो. सो एज आय टोल्ड यू ऑल, माय व्हिडिओज विल कम लिटल बीट लेटर. सो आयज हांव न्हू पोस्ट करता. आनी हो संडे आमी इल्लोसो मातशें शूट केलोलो आमगे सोलवा सेंट एंड चॅपलान न्हू. आमी नॉयना गेलोलीं त्या दिसा. आनी हिंगा तुमकां खबर सांगत म्हणल्यार न्हू, हें आम नेबरहूड आमगेलें हिंगा ओल्ड घर आहा. पयलीं आमी रावतालीं थिंगा. हें मुगे नेबरांगे घर. आनी तेच कुशी तुमकां लेफ्ट हँड सायड दिसती पडटा न्हू तें आमी थिंग पयलीं ओल्ड आय कॅन से माय होल चायल्डहूड आमी थिंगा आसलोलीं. आनी मागीर आमी थिंगसान शिफ्ट जालाय. सो हिंगा आमगे जायत्यो मेमरीज आहाय. आनी आम आतां हूंय मिसा वयताय न्हू कपला कडेन तें जायतें ओल्ड चॅपल तें. आनी थिंगा वन्स इन अ इयर इन मे नविना जाताय सेंट एन. इन मे 3rd संडे थिंगा फेस्त जाता. आनी जायत पयसान लोक येता थिंगा नॉयनाक आनी फेस्ताक. मारगांवसान पासून येताय जायत जाणां. सो तें बरें पयलींचें चॅपल. आनी आमी पयलीं रावतालीं न्हू थिंगसान आमगे हाली 5 ते 6 मिनटाचें वाट आमकां. पूण थिंग स्लोप चोयल जाल्यार न्हू आमी म्हाका मुगे भुरगे ल्हान आसतना उडास जाता आमी कितकोन धांवतालीं थिंगा सकाळीं उठोन मिसा वचपाक. आनी आतां आमी रावताय न्हू थिंग मातशें पयस. थिंगसान आमकां अरावंड 10 to 12 मिनट्स लागतले. सो आमी चिंतलें आमी चलोनूय येवपा हिंगा आनी मेमरीज मातशें आमगेल्यो रिफ्रेश करपाक. सो हो हिंगसान स्लोप स्टार्ट जाता न्हू थिंगसान अप्रॉक्सिमेटली 5 मिनट्सांचो चोडटी चोड वचपा जाय. आनी हो क्रॉस आमकां मोद मेळटा न्हू तो रस्त्याचेर आहा. थिंगा आमी पयलीं तेसपा कोत्तालीं ऑक्टोबरा म्हयन्यान. आतां बरें केलें थिंगा. पयलीं अशें करून आसना. आतां बरें बसपा बंद केलें थिंगा. सो हो स्लोप स्टार्ट जाता न्हू हिंगा मेमरी सांगपा म्हळ्यार न्हू आमी पयलीं कितू पाट येतालीं मेया म्हयन्यान आमगे नेबरां बाराबोर चडशीं कांडां आनी काजू खावपा. आनी हे रस्त्यार तर तूं चलोन वयता न्हू तुका कांडां मेळटलीं, भिंडां मेळटलीं. काजू मागीर आतां हे पाट चोयलें नाय सुबेज हे सायडीनसान चोयलो नाय हांवें. तो म्हाका खबर ना. पूण भिंडां आनी कांडां हांवें चोयलें. डेफिनेटली ती आहाय थिंगा आजून पासून. आनी मुगे कितल्यो मेमरीज म्हाका उडास येयलो. आमी ल्हान आसतना आमी कितकोन वयतालीं थिंगा. आनी 5 मिनट मिसा आसतना पासून आमी धांवतालीं धांवन पावतालीं थिंगा आमी. आनी आतांचे आफ्टर अ वायल वी रिच्ड नियर द चॅपल. आतां न्हू हें चॅपलां बरें केलां. जायतो लोक येता. सो पयलीं ल्हान आसतना न्हू आमगे तें पोन्ने घर आसलो न्हू पयलीं रावतालीं तें थिंगसान आमी हे चॅपला कडेन दोंगराचे सान चलोन येतालीं. सो यू ऑल कॅन इमॅजीन हाव गुड इट वॉज नो. द मेमरीज आर सो नायस. हांव हो चडसो मुगे ब्लॉग न्हू चडसो हांव 18 अपलोड करतलें. आनी त्या दिसाकू आमगे हे चॅपला फिस्ट जातोलें. हे पाटे न्ही सॅटर्डे दवरलां, संडे ना. So I am wishing everyone a very very happy feast. May Saint and bless each and every families of Solva Gaon. God bless everyone. मागीर न्हू आमी तेसा मिस बीन जाल उपरांत मागीर मुगे नेबरां मेळ्ळीं आनी मुगे फॅमिली चो हिंगा येयलो आसलोली. मुगे डॅडीगे भाव आनी तेगे बायल आनी तेगे ग्रँडसन आनी मुगे नेबर्स इनासियो आनी जेनिफर. तेंगे हांव तुमकां मागीर मेळयता मातशें वखतान तेंकां. सो आयज न्हू हांव तुमकां आमगे नेबर्स बेस्ट नेबर्सां मेळयता. हो इनासियो उमाव, हो आमगे व्हडलो भाव आनी हें जेनिफर मान. ती आमगे कितू वर्स गो 20 till I got married. We were together, no? Yeah, together right from childhood. I have seen them at a very young age. आणि एक तुम सोगली होते असले आखे ऑल गोवा. तो हेराल्डो न्ही रे मग? Herald reporter ऑफ हेराल्डो. तो सारको फेमस आहा हिंगा गोंया. कितें प्रॉब्लेम मला येन सांगायला तुमगे तो सगळं कोत्तो तुमगे पेपराचे घालपाची कामां. सो थँक आमी इतुले आमगेले चायल्डहूडान ते आमी इतुले बोर भशेन आमगे म्हणजे दीस गेलाय न्हू हेडफोनान. गुड डेज बॅड डेज टुगेदर. सो दे वर द बेस्ट. दोन दीस आमी अजून आहाय. आनी हे आमी आहाय कित्याक लागून आमगे सोलवार आहाय आमगे हिंगा आमगे सांताताय म्हणे हेस जाता. तेदो आमी डान्स करताले. आमगेलो मेलो मरोन गेल्लो आमचो बाब जोकींग कुतीन
सारखे आमी खुशाल काय नासताले देवान ताका स्वर्गीचें सुख दिवं देव बरें करूं थँक्यू हा जेन्फमान अरे आमचो डॉमिनिक क्वाद्रूस ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे सदांच आसता देव बरें करूं डॉमिनिक बाब तो डॉमिनिक न्हू सँटाक्रूज रावता बकोला तो सोद्दां एवरी इयर हे फेस्त कोयना नॉयनाकूय पावता आनी तो लास्ट टील तो लास्ट डे न्हू फेस्ताचो लास्ट डे सो आमगे फेस्त सोदां बरो येताली ही सगळीं येताली हो बॉम्बेसान येतालो आनी ही नेबर आहाय जाल्यार आनी फेस्त कितकून बरो वचपाना आनी हाली फेस्त न्हू a whole childhood and everything we have we grew up with them so thank you Jennifer man and Naso for everything. God bless you. Whatever you all have done for us. Come every year. Yes. Yeah. See you every year. Thank you so much. मेडशी मागीर येता Okay, chal, bye. मागीर आमी मिस आसा येयले उपरांत न्हू आमगेलो लास्ट गोवन ब्रेकफास्ट सगळें मिक्स जालोलें बन आनी रोस ऑमलेट क्रोकेज आनी ब्रेड चाव आनी मागीर न्हू म्हगे एकलें फ्रेंड येयलें म्हाका डायना मेळपाक वयचे आदी सो आमी मातशें गोत उलयलीं आनी मागीर तें गेलें 13th मॉर्निंग बिफोर वी लीव मामी सॅड आहा हिंगा मातशें चल वयता हांव फोन बी करया मातशें हां बरें चल बरें गो आमी न्हू रायसान 5:30 भायर सोलोली आनी आम एक्चुली हे पाटी आम नकोय कितकोन आमगे रूट सगळें डायवर्जन सो आमकां पडोंकू ना कांय मागीर मडगांव आमी पावताय म्हणल्यार न्हू आमी इतुलें ट्रॅफीक जॅम आनी पावस कितलो पडलो सामको हेवी रेन्स आनी लायटनींग बा जायन सो थिंगाय ताकाय लागून ट्रॅफीक जॅम जालें आनी हांवें आयकलोलें दॅट सेम दिसा न्हू बॉम्बे कितें तरी एक होर्डींग पडलेलें खंय तरी सो ताकाय लागून हांव नको बॉम्बे पावता आख्खें ट्रॅफीक फूल जॅम जालें आमकां पूण आमी बरो भाशेन पावलीं सुबेज लेट जालो 8 o'clock आमी घरा पावलीं 5:30 भायर सोडलीं ती सो आय थिंक इट वॉज लायक टू मच पूण कांय ना आमकां देवान बरो भाशेन पावयलीं बॉम्बे ताका लागून थँक्यू जिजस आनी मागीर हांव मेन मातशें बिजी उरलीं सगळें अनपॅकींग बा कोत्ता टील नेक्स्ट डे आमगे अनपॅकींग चालू आहलोलें तुमकां मुगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार न्हू लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय म्हज्या चॅनलाक सरिना डिकुना ब्लॉग्स आनी थँक्यू एवरी वन ईच एंड एवरी वन फॉर वॉचिंग माय चॅनल गॉड ब्लेस एवरी वन Santa सायबिणीचें फेस्त वर्सा वडेक मायाच्या म्हयन्यान हें आमी मनयता बेसिकली this feast of Saint Anna is a traditional feast from long time ago. This chapel is built in 1753 and from then on this feast is going on. Usually it happens on third Sunday, but today due to the Pentecost feast, so it is celebrated on Saturday. So people are coming basically from Solva Raya, but they all are migrated either in cities, Margao city, Panjim, Bombay, and also abroad. They all want to come here in the month of May. Just not the feast, just meeting their friends and families. Solyankars, there are the Solyankars, what we call them. And yes, I say all things happen very good. They're coming with the cars and all. They are 10 days they come here and celebrate and for the feast as well. Thank you. Good day, everyone. Welcome to Sarina Dikuna's vlog. तुम simply Sarina काय ना म्हणून हांव सरिनागे व्हडली भयण
And in a way, हांव आयज गेस्ट अपियरन्स करता तेगे व्लॉगार. आनी दुसरी म्हणल्यार तेन्ना फेस्ता आपयलां तें दुसरी भाशेचो गेस्ट. तर आयज आमगे फेस्त गांवान आमी रायची वाडो सोलवा. आनी ह्या सोलवा वाड्या वयर कोपेल आहा एक दोंगरार सांतानमायेचें. तर त्या कोपलाचें आयज फेस्त व्हडा नेटान सेलेब्रेट कोत्ताय सगलीं. आनी आमगेलें चायल्डहूड सगलें थिंगा जालां. आमी वयर थिंगाच उरलें. आनी उगडास येता सदां आमी वयतालीं न्हंयना उर्बेन वांट घेतालीं भुरग्यांक आसतना. आनी शामाय आमगे सदां म्हणटाली की आमी सांतानमाई राखोता आनी हे फुडें तुमकांय राखतली. तर जायत कारणां लागून आमकां वचों मेळना, वर्सान वर्स वचों मेळना. पूण उगडास येता. आनी that is something which is very close to our heart, and it is where our roots are, and a lot of gratitude to a lot of people as we were children when we were growing there. तर हे कोपलाच्यो जायत्यो आमकां फॉन्ड मेमरीज आहाय. म्हणजे कुमिया हांव सद्या थिंगा जालोलो आनी जायत मेमरीज अशी करून. आनी त्या पुर्वजांनी आमगे शापाय शामायन शापाय तो नाहलो पूण शामायन आमकां गोठो विस्वासान बोवाड दिलेलो. तो आजुनूय गोठ आहा काळजान. आनी आयज जरी आमी त्या फेस्तान नाय तरी थिंगा आहाय मेंटली. सो सगळे आमच्या गांवच्या भावां भयणांक, तरणाट्यांक, जाणट्यांक सगल्यांक, आमगे नेबरांक आनी आमगे सोयऱ्या दायऱ्यांक सगल्यांक सांतानमायेचे फेस्ताची परबी सगल्यांक तुमकां. आनी हे कोपेल आमगेले तेका जायती हेरिटेज आहा. जायते डिवोटीज थिंग येताय मागोंक जायत्या घरजां बसप. आनी आमी भुरगीं आसतना सावन जायतो लोक येतालो मागपा थिंगा न्हयना दिसांनी. आनी चडशीं जायतीं कपल्स आहा, मॅरीड कपल्स जेंकां भुरगीं नाय तीं पासून मागतालीं. आनी ती निराशी जाली नाय. तेंक सायबीन मायन बेसांवान भरलें जावं भुरग्या देण्यानी तेंक फावो केलां. तर ती आमगे कोपलाची हेरिटेज. तर तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा भयणीगेर रावन. आनी तेणें जायत प्रिपेर केलां तें मागीर तुमी चयतलीं. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू. थँक्यू फॉर सपोर्टींग माय सिस्टर्स चॅनल. तेक सगल्या व्ह्युअर्सांक तुमकां थँक्यू म्हणटा तेका सपोर्ट केल्या पासत. आनी हे मुखारूय तेगे सगळे व्लॉग चोयचे आनी तेका सपोर्ट करचे. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. ओ जेरमी सुद्दां आमगे चेडो सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा. जेरमी ते बी हॅलो. आणि हाय एल्केन से हॅपी फिस्ट एवरीवन. तो एकदम बिझी हा आईस्क्रीम खावपाक. तो एन्जॉय करता आपल्यागे आईस्क्रीम. आनी आता तुमकां किचना वतना सारको दोमदोमीत वास येता. हॅलो हे मीरा वेलकम करता किचनाक. कित्याक चड वास येता किचना सारको जेवणाचो. खुशबू. Happy feast to everyone. हॅपी फिस्ट एवरीवन आमचे सोलवांकारांक आनी गांवणकारांक. आतां आयज न्हू तुमकां दाखयता आमगे जेवणाक कितें आहा तें. फेस्त गोंय आसो पूण आमी बॉम्बे पासून सेलिब्रेट कोत्ताय. आनी मुगे स्पेशली भयण येयलो आहा ज्यूसान. सो आमी दाखयता आयज कितें केलें तें. चिकन बिर्याणी, सोरपोतेल, फोर्मिनास हे सगळे वेजिटेबल आनी एग बॉयल करून मिक्स केला. आनी सॅलड केला. आनी मागीर आईस्क्रीम आहा. आनी ह्या इंग्रिडियंट आमी हाडलाय स्पेशली आयज खावपाक. तर तुमगे थोडे जायती आनी कितें कितें आसतलें येवपा न्हू. बीफ आनी कितें कितें आसतलें न्हू येवपा जायता. आमचो उडास कोराय जेता आसतना. एंड एन्जॉय द feast.